दामोदर बांदेकरांची परतून एक फावट किल्लपाल दाभाडच्या सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड जाल्या। बांदेकर हांणी कांय दिसां फाटीं पंचायतींतलो घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पद सोडिल्लें। परतून सरपंच जाले उपरांत घरपट्टी घोटाळे विशीं दामोदर बांदेकराची भाशा मोवाळ जाल्या। दामोदर बांदेकर खंय पयलीं दुसरे गटार आशिल्लो, आतां ताचो पुरायपणान भाजप आमदार गणेश गांवकाराक तेंको आसतलो। हे सगळ्या प्रकरणांत मोठें राजकारण जालां हें मात खरें। गोंयांतलें नुस्तें व्हडा प्रमाणात निर्यात जाता, ताका लागून ब्लू इकॉनॉमीच्या नदरेंतल्यान पळयत जाल्यार नुस्तेमारीक वेवसायीक नदरेंतल्यान पळोवपाची गरज आसा। गोंय सरकार बेगीनूच बॅचलर इन फिशरीज सायन्स हो अभ्यासक्रम सुरू करतले, अशी म्हायती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। ते फीश फेस्टाच्या जागृताय कार्यावळी वेळार उलयताले। 2 ते 4 फेब्रुवारी गोंयांत फीश फेस्ट जातलें। गोंयच्यो ज्यो कोमुनिदाद सुवातो आसात त्यो फक्त गोंयकारांक दिवच्यो। मुख्यमंत्री कोमुनिदाद सुवातींतलीं घरां कायदेशीर करपाक सोदता। गोंयकारांची घरां कायदेशीर करपाक कसलीच हरकत ना, पूण भायल्या लोकांनी बांदिल्ल्या घरांचेर तांणी कुराड मारची अशी मागणी करपी निवेदन आरजी पक्षाचो मुखेली मनोज परबान उत्तर गोंय कोमुनिदादीच्या प्रशासकाक भेटयलें। रिंग रोडाचें काम देवाकडेन उलयता त्या मनशाचें, ताचे कडेन कामां जायनात जाल्यार ताणें हात वयर करचे, आपूण ती कामां करता असो थमनो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान नांव घेनासतना मडगांवच्या आमदाराक मारलो। इस्टर्न बायपासाच्या हॉट मिक्सिंगाचें उद्घाटन केल्या उपरांत आमदार विजय सरदेसाय उलयतालो। रेल्वे दोट्टीकरणाक विरोध करीत मंगळारा वेळसावच्या थळाव्या नागरिकांनी रस्तो ब्लॉक केलो। परवानगी नासतना लोकांची घरां मोडून आरव्हीएनएल हो प्रकल्प हाडपाक सोदता असो आरोप थळाव्यांनी ह्या वेळार केला। जाल्यार कुठ्ठाळची आदली आमदार अलिना साल्डानान लेगीत रीतसर परवानगी शिवाय डबल ट्रॅकिंगाचे काम कशें करता काय अशें म्हणीत आरव्हीएनएलच्या अधिकाऱ्यांक ह्या वेळार उजरावन काडले।
वन मॅन ऑपोजिशन म्हणून लोकसभा वेंचणुकेक देविल्ले रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक इंडिया आघाडीत शामील जावपाची ऑफर आशिल्ली. ते भायर तांकां उत्तर गोंयचे सीटूय दिवपाचे तोंडी उतरून गेले. पूण आर्जीन एकला चलोचो नारो धरला. ते एकटेच भाजपा आड लढपाचे आसा. आर्जीचो सुप्रिमो मनोज परबान कबूल केला. फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकारांक दिली. 21 जुलयाक विधानसभेत अनुसूचित जमातींक राजकीय आरक्षणाचेर दिल्लो शब्द मुख्यमंत्र्यान पाळूंक ना. ह्या 7 दिसां भितर सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर विधानसभेचेर शांतता मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकार परिशदेंत दिली. निमाणें जम्मू काश्मीरची वेंचणूक वळेरी जाहीर जाल्ली आसा. ह्या वळेरे प्रमाण वट्ट 86.93 लाख मतदार आशिल्लेचे कळटा. हातूंतली 44.34 लाख दादले तर 42.58 लाख बायलो आसात. वेंचणूक वळेरी जाहीर जाल्ल्यान आतां ह्या संघराज्यांत वेगवेगळे वेंचणुको घेवपाक वाट मेकळी जाल्या. मंगळारा मिझोरामच्या लेंगपुई विमानतळाचेर म्यानमार लष्करी विमान कोसळ्ळें. ह्या अपघातांत 8 जाण गंभीर जखमी जाल्यात. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे विमान म्यानमारच्या जवानांक परत व्हरपा खातीर आयिल्लें. विमान लँड करतना धांवपट्टेचो अदमास येवंक नाशिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें मुखार आयलां. ह्या लष्करी विमानांत पायलटा सयत एकूण 14 जाण प्रवास करताले. प्रजासत्ताक दिसाक जावपी परेडाचो ड्रेस रिहर्सल दिल्लीच्या कर्तव्य पथाचेर व्हडा उमेदीन चालू आसा. ह्या फाटभुंयेर दिल्लीत येरादारी सुरळीतपणान चालू उरची म्हणून सगळी वेवस्था केल्ली आसा. दर वर्सा प्रजासत्ताक दिसाच्या फाटभुंयेर ही परेड जाता. विजय चौकांतल्यान सुरू जावन ही परेड कर्तव्य पथ सी हेक्झागोन नेताजी सुभाषचंद्र बोसाच्या पुतळ्या कडल्यान मुखार टिळक मार्ग ते लाल किल्ले कडेन वचपाक वता. ह्या वर्साचो परेड विकसीत भारत, नारी शक्ती आणि आत्मनिर्भरतेचेर आधारित आसतली. दर वर्सा प्रमाण ह्या वर्सा सकाळच्या 10:30 वरांचेर ह्या परेडीक सुरवात जातली. तेन्ना सगळ्यांनी उमेदीन ह्या परेडीचो आस्वाद घेवपाचें आवाहन केलां.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. गोंयांत इंडिया आघाडीचो फुडार अजूनय थारिल्लो ना. सद्याक मुळाव्या पावण्याचेरूच चर्चा सुरू आसा. सिटां वांटपा वयल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी मदीं कोफुसांव सुरू आसा. आम आदमी पक्षाक उत्तर गोंयची सीट जाय जाल्यार काँग्रेसीन दोनूय सिटांचेर दावो केला. आम आदमी पक्षाचो सुप्रिमो आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांय दिसां आदीं गोंया आयिल्लो. तेन्ना उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाचेर एकमत जाल्ल्याचें ताणें सांगिल्लें. हे विशीं अमित पालेकाराक विचारल्यार तो सांगता, एक खंयची तरी सीट तांकां आमकां दिवचीच पडटली. दुसरे वटेन पक्षान लोकसभेची जबाबदारी दिल्यार आपूण तयार आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. दुसरे वटेन उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाची शक्यताय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान भायर आयली. सिटां वांटपाची चर्चा केंद्रीय पावंड्यार चालू आसा. गोंयची दोनूय सिटां आमकां जाय अशी मागणी हायकमांडा कडेन केल्ल्याचें पाटकर सांगता. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराती ताची भलायकी सध्या बरी आसा. ताच्या काळजात एक ब्लॉक मेळ्ळा, ताका सध्या आराम घेवपाचो सल्लो दिला आनी फुडली 48 ते 72 वरां ताचेर देखरेख दवरून ताका डिस्चार्ज करपा विशीं थारायतले. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बालेकारान सांगलें. सत्तावीस आणि 28 तारखेर जागोर महोत्सव जातलो. हो 11वो जागोर महोत्सव शिरदोनात जातलो. कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन सांगलो. अंदूच्या जागोर महोत्सवात 6 संस्था वांटेकार जातल्यो. ते भायर 26 तारखेच्यान सुरू जावपी लोकोत्सवात 500 कलाकार वांटो घेतले अशेंय मंत्री गोविंद गावडेन कळीत केलें.
सोमार 22 शनिराक अयोध्येत श्रीराम लल्ला मूर्ती प्रतिष्ठापना सुवाळो व्हडा उमेदीन जालो. ह्या दिसाच्या पुराय कार्यावळीची झलक फक्त देशातूच न्हय संवसारभरांच्या लोकांनी पळयली. हो राममय उत्सव घराघरांनी दिवाळी भशेन मनयलो. मात सोमारा प्राण प्रतिष्ठापने दिसा गुगल ट्रेंड्साचेर सगळ्यांत चड ट्रेंड जावपी विशय हो राम मंदिराचो आशिल्ल्याचें मुखार आयला. गुगल ट्रेंडाचेर राम मंदिराचो विशय टॉप 10 पावलो. हाच्या आदी खंयचोच विशय 24 वरां मायज असो ट्रेंड जावंक नाशिल्लो जितलो राम मंदिराचो जालो. राम मंदिराच्या एका ट्रेंडान आदले सगळे रेकॉर्ड ब्रेक केले. तेवीस जानेराक अयोध्येच्या राम मंदिराची दारां भक्तां खातीर उक्ती जावच्या आदींच भक्तगणांनी फांतोडेरूच व्हडा संख्येन गर्दी केल्ली. ही तर फक्त सुरवात जावन आसा. फुडें फुडें अयोध्या हे एक बेस बरें आध्यात्मीक थळ म्हणून फामाद जातलें हातूंत दुबाव ना. अहवाला प्रमाण ह्या देवळाक भेट दिवपाक वर्साक सुमार 5 कोटी वयर पर्यटक जातले अशें कळटा. तेन्ना उत्तर प्रदेश सरकाराच्या उपक्रमाक लागूनच बरी येणावळ मेळूं येता. गोयच्यान अयोध्येत वचपी आस्था स्पेशल एक्सप्रेस 22 डब्यांची खासा ट्रेन सुरू जाता. अयोध्या हे आध्यात्मिक पर्यटना खातीर म्हत्वाचे डेस्टिनेशन. सध्या अयोध्येत घे म्हणून गर्दी पडल्या. गर्दी कमी जातकीच ह्यो ट्रेन सुरू जातल्यो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. गोंयकारांक खासगी क्षेत्रांत 80% आरक्षीत करपाची तजवीज आशिल्ले गोंय राज्य थळावे उमेदवारांक रोजगार विधेयक 2024 हे बीड आमदार विजय सरदेसाय येता त्या अधिवेशनात मांडपाचे आसात. विधानसभा सचिवाक विधेयक मांडपा संबंधी तांणी नोटीसूय दिल्या. सोमारा अयोध्येत रामलल्लाची प्राण प्रतिष्ठापना जाल्ली तो एक धार्मिक कार्यक्रम. पूण भाजपान तो एक राजकीय कार्यक्रम करून सोडलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बरोबर गर्भकुडीत RSSचो मुखेली मोहन भागवत कित्याक आशिल्लो. भाजपाक धर्माचेर राजकारण करपाक जाय हाचे वेल्यान स्पश्ट जाता अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान सांगलें.
ईव्हीएम मशीनावरवी मतदान ह्या विषयावरली प्रात्यक्षिक कार्यावळ दिवचलच्या राधाकृष्ण विद्यालयात जाली. वेचणूक विभागावतीन मंगळारा ही कार्यावळ घडोवन हाडिल्ली. या अभियानाखाला इयत्ता 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांक ईव्हीएम मशीनावरवी मतदान कशें करप ते विशीं प्रात्यक्षिकां सयत म्हायती दिली. विद्यार्थ्यांनी हे कार्यावळीक बरो प्रतिसाद दिलो. भारताची अर्थव्यवस्था 5व्या क्रमांकाचेर पावल्या आणि आता स्टॉक मार्केटात भारतान हाँगकाँगाक फाटीं उडोवन संवसारीक पावंड्यार चवथे सगळ्यांत चड इक्विटी बाजारपेठ जाल्ली आसा, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी दिली. 2025 मेरेन भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन इतली जातली असो विश्वासूय तांणी ह्या वेळार उक्तायलो. हे फाटले दशक रुपांतराचे दशक जावन आसा अशें म्हत्वाचें विधान भाजपाचो अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी केलें. पयलीं राजकारणा कडेन निराशावाद आशिल्लो आनी लोकांक कसलीच अपेक्षा नासली. मात फाटल्या 10 वर्सांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या फुडारपणा खाला लोकांची मानसिकताय बदल्ल्या अशें स्पश्ट मत जे.पी. नड्डा हांणी ह्या वेळार उक्तायलें. दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेंत महाराष्ट्रांतल्यान बेकायदेशीरपणान रेल्वेची येरादारी करपी 6 ट्रक धरले. दिवचल शारांतल्या व्हाळशी वाठारांत ही कारवाय केली. ट्रक जप्त करून 6 ड्रायव्हरांक अटक केल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. पणजूण दर्यादेगेवेली 38 बेकायदेशीर बांदकामां एके सप्तका भितर मोडून उडोवपाचो आदेश सोमारा उच्च न्यायालयान दिलो. ते पयलीं अणजुणा 18 बांदकामां मोडून उडयल्यात असो चुकीचो अहवाल थळाव्या पंचायतीच्या सचिवान एफिडेविटात दिला असो कोर्टा मुखार आयले देखून हो बोवाळ जालो.
जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां गिमाक आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता. ह्या सगळ्याक तापमानाक जबाबदार थारावता. शरिराक पुरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता. देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानात जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवप गरजेचें. तंत्रज्ञानाच्या विंगड विंगड प्रयोगाचो आमी सातत्यान उपेग करतात. घराघरांनी खाण जेवण साठोवन दवरूंक आयज आमी फ्रिजाचो वापर करपाक लागल्या. फ्रिजांत भाजीपालो, फळां तशेंच हेर पदार्थ बरी उरतात. मात फ्रिजांत दवरिल्लें खाण आमच्या आरोग्या खातीर कितलें बरें आनी वायट तें जाणून घेवया. लसूण ही केन्नाच सोलिल्ली विकत घेवची न्हय, तशेंच ती फ्रिजांत दवरची न्हय. तशें करता आसत तर आतांच बंद करात, कारण हाका लागून कॅन्सर सारक्या रोगाचो धोको वाडूं येता. लसूण ही सदांच रूम टेम्परेचराचेर दवरून वापरूंक जाय. तशेंच आले लेगीत फ्रिजांत दवरून वापरले तर ते विखारी जावं येता. तांदूळ लेगीत आमी केन्ना केन्नाय फ्रिजांत दवरतात, मात तज्ञांच्या सल्ल्या प्रमाण तांदूळ केन्नाच फ्रिजांत दवरपाक जायना. भाजयेंत वा हेर पदार्थांनी वापरिल्लो कांदो सुद्दां आमी फ्रिजांत दवरतात, मात फ्रिजांत दवरिल्लो हो कांदो भलायके खातीर हानिकारक थारूं येता. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच. आयज गोंयांत कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा. रिपोर्टर आमचे कडेन खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यू न्यूज येत असतात. वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले. चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली. अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें. त्या गोंयांत क्रायम रेट वाडला. त्या 24 वरां गोंयांत वेगळ्या 3 कोडी मेळ्ळा. देशांचो फुडलो तपास चालू आसा. ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो. गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका. तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करात. युट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, दिसभराच्यो म्हत्वाच्यो खबरो घेवन हांव संजना अंजुनकर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो.
सिटा वाटपावेल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी मदीं कोफुसांव आपाक जाय उत्तर गोंयचे सीट जाल्यार काँग्रेसीचो दोनूय सिटांचेर दावो. किल्लपार दाबाळ पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर परतून दामोदर बानेकार घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून दिल्लो राजिनामो. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भलायकी आसा बरी. फुडल्या 48 वरांत दितले डिस्चार्ज. डीन दोतोर शिवानंद बांदेकाराची माहिती. गोंयच्यान अयोध्या वचपाक बेगीनूच खासा ट्रेन. वास्कोच्यान सुट्टली 22 डब्यांची आस्था स्पेशल एक्सप्रेस. नाजाल्यार विधानसभेचेर व्हरतले मोर्चा. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फ्रंटाची शिटकावणी. कोमुंदात जमनीतली गोंयकारांची घरां करात कायदेशीर. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची मागणी. आता खबरो विस्तारांत. गोंयांत इंडिया आघाडीचो फुडार अजूनय थारिल्लो ना. सद्याक मुळाव्या पावंड्याचेरूय चर्चा सुरू आसा. सिटां वांटपावेल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी मदीं कोफुसांव सुरू आसा. आम आदमी पक्षाक उत्तर गोंयची सीट जाय जाल्यार काँग्रेसीन दोनूय सिटांचेर दावो केला. आम आदमी पक्षाचो सुप्रीमो आनी दिल्लीचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कांय दिसा आदीं गोंयांत आयिल्लो. तेन्ना उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाचेर एकमत जाल्ल्याचें ताणें सांगिल्लें. हे विशीं अमित पालेकराक विचारल्यार तो सांगता, एक खंयची तरी सीट तांकां आमकां दिवची पडटली. दुसरे वटेन पक्षान लोकसभेची जबाबदारी दिल्यार आपूण तयार आशिल्ल्याचें ताणें सांगिल्लें. आमकां तीन नांवां आयल्या. 3 इच्छूक उमेदवार आसा सावथांतल्यान. 2 इच्छूक उमेदवार आशिल्ले नॉर्थांतल्यान. ताका काल नवें एडिशन जाला. सो आमचे कडेन 3 इच्छूक उमेदवार आसा सावथांतल्यान. 3 इच्छूक उमेदवार आसा नॉर्थांतल्यान. आतां आमी तयारी अशे तरेन दवरला आनी आमी तांकां हेंय सांगलां की सपोज इलेक्शनाच्या हातून एडजस्टमेंट करचें पडत आनी आमच्या पार्टीक जर ते मेळना सीट जाल्यार वी कॅन ऑल्सो टॉक टू काँग्रेस अँड डिसायड एज टू अ कॉमन कन्सेन्सस कॅन्डिडेट हू विल बी ऑफ क्लियर कॉन्शियन्स, क्लियर नो बॅकलॉग, नो म्हणजे क्लियर इमेज आशिल्लो एक कॅन्डिडेट आमी दितले. अनलायक द सेम ओल्ड हॉर्सीस which are being run by BJP for last few elections. काल लोकसभेच्या कॅन्डिडेटांची नांवां आसा ती आमी जाहीरूय करूना. न्हय तांकां काल आमी त्या मिटिंगाक आपयले. जी चर्चा तांचे कडेन प्रायवेटली कितें करपाची आशिल्ली ती एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आय हॅव बीन गिवन फूल लिबर्टी बाय माय पार्टी टू टेक appropriate decision in consensus in talks with our MLAs and our leaders which are part of Goa. So हे गोंयचे जे गोवा सेंट्रीक डिसिजन आसतले एज फार एज कॅन्डिडेट इज कन्सर्न विल बी completely taken care of by us. I don't want to be competition to any leader of certainly not of BJP. आमी आमच्या तरेन एक आमची इमेज क्रिएट केल्या. आमी आमच्या तरेन एक शुद्ध राजकारण करपाचें जे राजकारण प्रोग्रेसीव राजकारण आसा तें करपाचो आमी प्रयत्न चलयल्लो आसा. इट इज टू प्रीमॅच्युअर फॉर अस टू रायट नाव से की हांव इलेक्शन लढतलो की हांव इलेक्शन लढचो ना. वेळ आयल्या उपरांत आमी ठरवया लढचें पडलें आनी जर लडोवपाची गरज आसा आनी पार्टीक दिसता किंवा आमचे जे एकत्र इंडिया अलायन्साच्या लोकांक दिसता की आमी हें इलेक्शन लढपाक जाय, तें हांवें लढपाक जाय किंवा कोणी लढपाक जाय जाल्यार एज अ वॉलंटियर ऑफ द पार्टी एज कशें म्हणटा ते आमी सरदार ऑफ द पार्टी म्हणजे श्योर आमी सरदार तशें म्हणटा तशे तरेन जें काम करचें पडटलें तें प्रत्येक गोश्टीर करपाक जाय आनी करचेंच पडटलें. तेन्ना खंयच्याच गोश्टीक आज ना म्हणप आनी हय म्हणप इज द नॉट द रायट आन्सर दॅट आय कॅन गीव यू. वेळ आयल्या उपरांत पळया गरज पडल्या जाल्यार खुबश्यो गजाली करच्यो पडटल्यो आनी आमी ती करपाची तयारी दवरल्या. दुसरे वटेन उत्तर गोंयची सीट आपाक दिवपाची शक्यताय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान भायर आयली. सिटां वांटपाची चर्चा केंद्रीय पावंड्यार चालू आसा. गोंयची दोनूय सिटां आमकां जाय अशी मागणी आमी हायकमांडा कडेन केल्ल्याचे पाटकार सांगता. काँग्रेस पक्षाची लोकसभेक तयारी 1 वर्स पयलीं चालू जाली. 40 मतदारसंघान आमचे संघटना रायट अप टू बूथ लेवल हें आमचें काम ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. बूथ कोऑर्डिनेटर्स BLA आनी तांचें ट्रेनिंग देस ऑल्सो हॅज स्टार्टेड.
गोवा काँग्रेसीन आपलो क्लेम आमचे जे हायकमांड आसा ताजे कडेन आमी क्लेम आमची घातल्या, प्लस आमचे मिटिंग्सूय जाल्या ताजेर ऑन इन डिटेल. आतां इंडिया अलायन्स जे आमचे पार्टनर्स आसात ताजे सीट शेअरिंगाचे डिस्कशन अजून जावना. दॅट आवर हायकमांड वील टेक अ स्टँड ऑन दॅट. गोवा काँग्रेस वील टेक क्लेम फॉर बोथ द सीट्स आणि अल्टिमेटली आवर हायकमांड वील डिसायड अँड टेक अ कॉल ऑन दॅट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार. दामोदर बांदेकाराची परतून एक फावट किल्लपाल दाबाळच्या सरपंच पदाचेर बिनविरोध निवड. बांदेकार हाणें कांय दिसां फाटीं पंचायतींतलो घरपट्टो घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पद सोडिल्लें. कांय दिसां फाटीं किर्लपाल दाभाळ पंचायतीत घरपट्टी घोटाळो उक्ताडार हाडून सरपंच पदाचो राजिनामो दिल्लो दामोदर बांदेकार परतून सरपंच म्हणून वेंचून आयला. मंगळारा दामोदर बांदेकाराची परतून सरपंच पदाचेर निवड जाली आनी ती बी बिनविरोध. हें करपा लागून हांवें एक घेतली अंडर ITI मागून घेतली. ओके. आनी तेजे अहवाल मागलो तो आमची पक्षाची स्लीप न्ही म्हणटा. स्लीप न्ही कित्या वयल्यान कळ्ळें तुमकां स्लीप तुजे डुप्लिकेट प्रिंट केल्या तर? डुप्लिकेटच जालें ना. आतां लोक स्लीप घेवन आयले, आमच्या रिकॉर्डां कांयच ना, ऑप्शनाच्या रिकॉर्डां कांयच ना. ती आमची रिसीट न्हीच ती. पूण आवट टॅक्साची बीन बोरला म्हणून लोकांचें हें आसा. लोकां कडेन रिसीट आसा. रिसीट आसा. हय, लोकां कडेन रिसीट आसा. अशें कितले म्हाजे कडेन कितले केन्ना करतालो हें आतां? खूब तेंप जालें दिसता. कितें पूण हांवें प्रयत्न केलो, पूण कितें आसा एकटो मनीस आमी आतां सरपंच जाले म्हणून म्हाजी जबाबदारी येयली. तेन्ना हांव सरपंच जावं नाशिल्लो पयलीं. आनी जाला तूं आतां सरपंच जाल्ले कोणी रिसिप्ट घेवन येयले? हय, रिसीट घेवन येयले तेन्नाच मागीर म्हाका हें करचें पडलें न्ही. हाचे कितें हांव आतां व्हिडियो कंप्लेन करतलो म्हागेलें तें काम. परतून सरपंच जाले उपरांत घरपट्टी घोटाळ्या विशीं दामोदर बांदेकाराची भाशा मवाळ जाल्या. ह्या घोटाळ्याचेर आतां तो कितें म्हणटा तें आयकात. म्हणजे हो पळय लोकांनी आनी म्हाज्या मेंबरांनी विश्वास दवरला आनी आमदारान आमच्या पूर्ण म्हाका हें दिलां. कितें काम तुगेलें कितें आसा आपूण करतलो. आनी पयलीं कितें जातालें, पयलीं पळय ग्रूप म्हाका आसलो तो मातसो आमदारा विरुद्ध सो येतालो. तेका तो काम जायना म्हणटकीर हांवें ते राजिनामो दिलो. मागीर आमदारान म्हाका फोन घालो तो म्हणपालो ते आतां तुवें पळोवपा जाय, सगळो पाठिंबा आपल्याचो आसा. कितें फाटल्या फावटी जो हांगासर घोटाळो जाल्लो म्हणून तुमी प्रेसा मुखार आयिल्ले, ते घोटाळ्या उपरांत मागीर तुमी रोखडेच रिजायन जाले. तेजें कितें? रिजायन जावपाक म्हाका पयलींच थरलेलें. आयले तेन्ना पळयलें प्रेशर बीन येतलो? ना 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 ना. पण तो घोटाळो जाला काय कशें कितें? व्हिडियो कडेन पळोवन कंप्लेन पावल्या? जालो बरो पयलीं 10 वर्सां पयलीं जालो तो. आतां आसचोच ना. आतां पूण आतां तुमीच सांगलेलें न्ही 1 म्हयने पयलीं घोटाळो जाला म्हणून चालू आसा म्हणून. तुमीच 1 म्हयने पयलीं सांगलेलें राजिनामो चालू आसा म्हणून तो फाटलो रिसीट तो म्हाजे कडेन हाडून दिल्लो. क्लोज जालो तो? आतां जावचो ना. क्लोज जालो. अतिविषय ग्रामसभेक आयले न्हू, तेच्या वेळाचेर तुमी सरपंच आशिल्ले, तुमी घेतलो ना माहिती? घेतलो न्ही, घेतलो लागलो. पूण ते सगळं फाटलेच रिसीट सांबाळपा लागले. सो आतां तुजें म्हणणें आसा की तो फाटलो घोटाळो जालो तो जालो, आतां फुडें जावचो ना अशें म्हणणें? फुडें जावचो ना अशें म्हणणें हय तुजें? हय. पण तो व्हिडियो कडेन कंप्लेनी बी पावल्या त्यो बाई कशें कितें आतां? व्हिडियो समज एक्शन घेतले जाल्यार तुमी ताका सहकार्य करतले काय ना? आमचे सहकार्य आसतलेच न्ही. दामोदर बांदेकार खंय पयलीं दुसरे गटात आशिल्लो, आतां खंय ताचे पुरायपणान भाजपा आमदार गणेश गांवकराक तेंको. पयलीं कित्याक जो सरपंच जाल्लो दामोदर बांदेकर ताका सपोर्ट जे बाकीचे सगळे टोटल जाणांनी केलो खरो, पूण ताका इंडिविज्युअल लोकांनी तिणें दवरलो की आमदाराच्या अगेन्स्ट असो दाखयल्लें चित्र. एक्चुली तो नासलो, पूण जेन्ना ताका कळोंक लागला की ना तूं ताका जेन्ना आमदार मिटींग घेतालो तेन्ना ताका खंय वचपा मातशें ते प्रॉब्लेम हें करताले की खंय तितलो फ्रिडम जालें ताका. सो तो फ्रिडमाय मेळना, ताका काम जावपा येना जालें. ताका दिसलें तो हांव ताका सांगलें की बाबा जर तूं जाता जाल्यार आमचो BJPचो म्हणून सपोज जाता जाल्यार एकदां तूं परत रिजायन जावन आमच्या वांगडा येवचें पडटलें जर आसा जाल्यार. म्हणटकीर तेणें रिजायन जालो आनी ताका म्हणून ताका आमी परत एकदां आमदार हें सरपंच केलो आसा. ताका फक्त इतलें आहलें की जी पंचायत चलची ती आमदाराच्या हेजे अंडर चलची म्हणून लिडरशीप हँडेड. तेजें कितें म्हणणें की फाटीच्यान तो आपल्या दिसतालो की दुसरी जी पार्टी आहा ते थोडे जाण की सांगताले आमी आमदाराच्या ऑपोजीट आहा, आमदाराच्या पेनला वचप ना अशें ताका हें करता प्रेशर घालताले. ताका लागून ताका काम करपाक प्रॉब्लेम आसलो म्हणून ताणें रिजायन जालो. आनी आमदारान ताका उतर दिल्लें आसा जी तुमची कामां उरल्या पळय सगळीं तूं आपल्या फुडें यो, आपूण सगळें करून दितलें म्हणून. ह्या सगळ्या प्रकरणात मोठें राजकारण जालां इतलें मात खरें. मात कळीचो मुद्दो आसा तो म्हळ्यार बांदेकारानूच उक्ताडार हाडिल्ल्या घरपट्टी घोटाळ्याचें कितें जातलें.
काय राजकीय चेपणान हो घोटाळो खंयचे खंय ना जातलो हाचेर सगळ्यांचे लक्ष. आम्ही किल्लपाल दाबाळ पंचायत क्षेत्रांत आसा. जी किल्लपाल दाबाळ पंचायत पयली जी बोगस प्रकरणां लागून बरीच चर्चेन आसलेली आनी तेजे नंतर मागीर जो सरपंच आसलेलो दामोदर बांदेकर तेणी राजिनामा दिल्लो. लोकांनी गृहीत धरलेलें की सरपंचाची दबाव आयलो म्हणून राजिनामा दिलो, पूण सरपंचान आयज स्पश्टीकरण केल्लें आसा की आपूण दबावा खातीर दिवना, आपूण पयलींच राजिनामा दिवपा आसलेलो आनी आपल्याक तें बोगस प्रकरण वयर काडपा आसलें. तेजे 10 वर्सां पयलीं तेज्यांनी जेन्ना आसलें 10 वर्सां पयलींची बोगस प्रकरण म्हणटा तो आतां सद्या पंचायत वेवस्थीत चलता, आतां कांय बोगस प्रकरण जावचें ना अशें तेणी सांगलां. जालें जाल्यारच आमी ताका खर विरोध करतले अशेंय तेणी सांगलें आसा. आज तेजी परत एकदां जेन्ना राजिनामो दिवन परत एकदां तेजी आज जेन्ना सरपंच पदाची इलेक्शन आसलेलें तेन्ना एकूच फॉर्म पंचायती आयलें दामोदर बांदेकर म्हणून आनी कोणी फॉर्म भरलेलें ना सरपंच पदा खातीर आनी तेजी हांगा एकमतान निवड जाल्ली आसा. आनी एकमतान निवड जाल्ली आसा त्या कारणान जे आसा की पयलीं संपूर्ण गोव्यात राजिनामो दिल्लो सरपंच परत सरपंच पदी आरूढ जावप ही एक घटना पयलींच पावट जावन आसा. आनी आतां जी पंचायत जाल्या ती भारतीय जनता पक्षाची म्हणून जाहीर जाल्ली आसा. आनी तेणी सतत सांगलेलें आसा की जो विकास खुटलेलो आसा दाबाळ पंचायतीचो आमदार ह्याच पंचायतीचो आसले कारणान आतां जोमान कार्य चालू जातलें आनी दाबाळ पंचायतीचो विकास परिपूर्ण जातलो. जी पंचायतीची बिल्डींग अर्दवट आहा तिवूय मार्गी लागतली, मैदान जे आसा तेवूय मार्गी लागतले आनी जे जे प्रकल्प कितें रखडलेले आसा ते सगळे मार्गी लागतले. आमदाराची सहकार्यान आपण मार्गी लावन काम पूर्ण करून घेतलं अशें तेणी सांगलेलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर किल्लपाल दाबाळच्यान एकनाथ केडेकर. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेराताची भलायकी सध्या बरी आसा. ताच्या काळजांत एक ब्लॉक मेळ्ळा, ताका सध्या आराम घेवपाचो सल्लो दिला आनी फुडली 48 ते 72 वरां ताचेर देखरेख दवरून तांकां डिस्चार्ज करपा विशीं थारायतले. गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो डीन दोतोर शिवानंद बांदेकरान सांगलें. Honorable Babush is doing very well. He was emergency, he was stented and there was one block. So now he is completely fine. He is kept on admission just to give him complete rest. Okay. And he is very stable. We will keep him for 48 to 72 hours. गोंयच्यान अयोध्येंत वचपी आस्था स्पेशल एक्सप्रेस 22 डब्यांची खासा ट्रेन सुरू जाता. अयोध्या हे आध्यात्मीक पर्यटना खातीर म्हत्वाचें डेस्टिनेशन. सध्या अयोध्येंत घे म्हूण गर्दी पडला. गर्दी कमी जातकच ह्यो ट्रेन सुरू जातल्यो अशें कळटा. गोंयचे जे राम भक्त आसात तांकां अयोध्या धाम तीर्थक्षेत्राक वयपा खातीर एक खूश खबर आसा. सावथ वेस्टर्न रेल्वेन एक स्पेशल ट्रेन अयोध्या वयपाक अनावन्स केल्ली आसा. ही स्पेशल ट्रेन अयोध्यासून कर्नाटका आनी गोंयाक कनेक्ट करतले आनी अयोध्या धाम म्हणून ह्या ट्रेनीचें नांव आसतलें. ट्रेन नंबर 06205 ही वास्को ड गामा ते दर्शन नगर हांगासर आसतली. हांगासर ही ट्रेन सुट्टली वास्को ड गामा ती आनी केन्ना कसो अजून वेळापत्रक थारायल्लो ना. ही फक्त मंडे आनी शुक्रारा सोमार आनी शुक्रारा वास्कोच्यान सुट्टली आनी दर्शन नगर ह्या रेल्वे स्टेशनार हांगा ती डिपार्ट जातली. ह्या सारक्या फुडल्या अपडेटा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक विधानसभेचेर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकार परिशदेन दिली. 21 जुलयाक विधानसभेन अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षणाचेर दिल्लो शब्द मुख्यमंत्र्यान पाळूंक ना. ह्या 7 दिसां भितर सरकारान आमच्यो मागण्यो पुराय करूंक ना जाल्यार फेब्रुवारीच्या 5 तारखेक विधानसभेचेर शांतता मोर्चा व्हरतले अशी शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशनान पत्रकार परिशदेन दिली. आज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो इतलोच हेतू की आमचें जें सरकार आसा लोकांचें सरकार आदिवासीचें सरकार आमकां ग्रांटेड धरीत आसा. आतां 2003 वर्साक आमकां ST स्टेटस मेळ्ळो. घटनेनुसार आमकां खूब कितें मेळपाक जाय आशिल्लें धरून पॉलिटिकल रिझर्वेशन इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. पूण अजूनय आमच्या पदराक आमचो सरकार जावन आमकां कायद्यान पावता तें पसन दिवपाक सोदिना. तुमी जाणात 21 जुलय 2023 आमच्या असेंब्लीत गणेश गांवकारान एक थारो मांडिल्लो की आमकां ताबडतोब रिझर्वेशन इम्प्लिमेंट करची म्हणून वा दिवची म्हणून. ताचेर एकमतान भासाभास जावन स्पिकरान ट्रायबल मिनिस्टरा कडच्यान वा CMA कडच्यान कमिटमेंट घेतिल्लें की आपूण ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडेन वतलो आनी
हो आमचो जो मुद्दो आसा रिजर्वेशनाचो तो ताबडतोब सोडयतलो म्हणून. पूण आयज दुर्दैवान आयज ऑलमोस्ट 6 months जातात पूण सरकार ऑल पार्टी डेलिगेशन घेवन वचपाचे प्रयत्न करिना. सरकारान हे 7 दिसां भितर समज केलो जाल्यार आमी 5 तारखेर फेब्रुवारीचे 5 तारखेर आमी असेंब्लीचेर बेधडक मोर्चा व्हरतले आनी तो मोर्चा आमचो आसतलो पीसफूल बिकॉज आमी पीस लविंग आदिवासी म्हणटा ते पीस लविंग पीपल. आमच्या सगळ्या एसटी बांधवांक एक कळकळीची विनंती आसा. ही अन्याय करणाऱ्यापेक्षा अन्याय सहन करपी जास्त गुन्हेगार आसा. म्हणून आमच्या एसटी बांधवांनी आता या अन्यायाचो अंत पोहोचून ही आमची शेवटची लढाई आसा अशें समजून हो जो आमी धडकतो मोर्चा जो हांगासर व्हरतले विधानसभेत एका मोठ्या संख्येन तुम्ही उपस्थित रावचे. हे जे कितें जातलें तें शांततायेन जातलें. कोमुंदात जागे फकत गोंयकारांचे देखून कोमुंदात जाग्यांचेर बांदिल्लीं घरां कायदेशीर करपाक हरकत ना पूण गोंयकारांचीच घरां कायदेशीर करची म्हूण रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान मागणी केल्या. हे विशीं ताणें उत्तर गोंय कोमुंदात प्रशासकांक निवेदन दिलें जाल्यार दक्षिण गोंयान विरेश बोरकारान निवेदन दिलें. आता परिस्थिती अशी जाल्या की गोंयकारांक सपोज एक गोंयान प्लॉट जाय, एक लिगल प्लॉट घेतलो जाल्यार गोंयकारां कडेन ताकद ना. आनी आतांच तुमी बोवाळ पळयला की गोंयचो सीएम प्रमोद सावंत हो जे इल्लिगल प्लॉट आसा, इल्लिगल जे मायग्रंटांनी घरां बांदल्या, बस्तीज केला, झोपडपट्टी केला, तांकां रेग्युलरायज करपाचे फुडल्या असेंब्लीन अमेंडमेंट हाडपाचे गजाली करता. मागीर तो कितें करता, थोड्या गोंयकारांक शिल्ड म्हणून यूज करता, तांकां आपयता आनी तांकां सांगता गोंयकारांक लागून आमी करता. आमी गोंयकारांच्या विरोधान ना. आमकांय जाय गोंयकारांक प्लॉट गेल्ले, गोंयकारांची घरां रेग्युलरायज जाल्ली. बट हेचो मिनींग हें न्हू की गोंयकारांक फुडें दवरून फाटल्यान सगळीं मायग्रंटांची घरां आनी मायग्रंटांचे बस्ती आनी झोपडपट्टी रेग्युलरायज करपाचें म्हणून. सो आतां आमी सिंपल मेमोरेंडम केला. आमी मेमोरेंडमान मागला की प्रत्येक आतां हांगा नॉर्थ गोवा कोमदाद एडमिनिस्ट्रेटर आहा तेजे कडेन मागला की त्याच्या ज्युरिडिक्शनान जितले कोमदाद जागे आसा, जे फ्री स्पेस आसा, ज्या जाग्याचेर प्लॉटिंग जावपाक शकता, गोंयकारांक आमी घरां दिवपाक, प्लॉट दिवन तांकां घरां बांदपाक थंय प्लॉट एलोकेट करपाक शकता, अशे प्लॉट्स आयडेंटिफाय करपाचे खंयचे फ्री आहा ते. आनी ते प्लॉट आयडेंटिफाय करून तेंच्यांनी ते फक्त गांवकारांक ना जाल्यार गोवन ओरिजीन जे लोक आसा तशे कोडान बरयला प्री 1961, सो ते लोकांकूच तेच गोंयकारांक ते दिवचे, ही आमची मागणी आसा. सो आतां गेल्या फावटी आमी 2 फावट एलेक्यू घातले, आमी विरेशाच्या थ्रू जेन्ना एलेक्यू घातली आमच्या आमदारान तेन्ना आमकां तेचो डायरेक्ट आन्सर मेळोंक ना. म्हणजे अजून अशी परिस्थिती जाल्या की गोंयान कोमदाद जागो कितलो आसा, कितलो तो एन्क्रोच जाला, कितलो फ्री आसा, कितलो खऱ्यांनीच लिगली विकला, हे खंयसरूच डेटा सरकारा कडेन ना, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा कडेन ना, रेव्हेन्यू मिनिस्टरा कडेन ना. सो हेचेर एक्चुअली अभ्यास जावपाक जाय, हेचेर एक्चुअली ऑडिट जावपाक जाय. कित्याक अशेंच जर हे चलत रावले जाल्यार गोंयकार आतांच लँडलस आसा, कित्याक फॅमिली वाडत आसा, प्रत्येकाच्या एका फॅमिलीन 4 वाटे 10 वाटे जाला. सो त्या भुरग्यांक